नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन येवकार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन वैजकी मळावेळा वेगवेगळ्या विशयांचेर माहिती दिवपाचो एक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करतात. त्याच बरोबर लोकांक अवेअरनेस जावची, जी तंत्रगिन्यान आज उपलब्ध आसा ताचो लोकां मेरेन फायदो पावचो. तशेंच ज्यो साधन सुविधा गोंयांत उपलब्ध आसात किंवा गोंया भायर सुद्दां हाचे विशीं एक तोंड वळख जावची म्हणून ही कार्यावळ. आज ह्या कॉलेजीचे आमचे जे अतिथी आसात म्हणजे एक्सपर्ट स्पिकर जे आसात, आमकां तज्ञ दोतोर जे लाभल्यात ते आसात डॉक्टर हरीश पेशवे, गोंयचे नामनेचे गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट म्हणजे पोटाच्या दुयेंसांचे तज्ञ दोतोर. दोतोर नमस्कार. नमस्कार. तुमकां येवकार. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक एक बऱ्याचशा दुयेंसांची तोंड वळख जावची हो हेतू. कारण वी कॉन्ट एक्सपेक्ट की बाबा लोकांनी आमकां माहिती आमी सांगलें लोक बरे जाले अशें जावचें ना, पण एटलिस्ट केन्ना दोतोरा कडेन वचप, खंयच्या वेळार हें दुयेंस आंगार काडप ना ह्या विशीं तरी लोकांक मार्गदर्शन जावचें ही मोख आमी दवरून हे कार्यावळ सुरू केल्या. आयचो एक विशय आमी म्हणजे आय कॅन से दीस इज अ लिस्ट टच टॉपीक. आणि आज पर्यंत आमी सुद्दां कितलेशाच टॉपिकांचेर आमी ह्या स्टुडियोंतल्यान भासाभास केल्या. पण आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे संडासांतल्यान रगत पडप आनी संडास घट्ट जावप, जेका आमी कॉन्स्टिपेशन म्हणटात इंग्लिशीन किंवा बद्धकोष्ठता मराठीन म्हणटात. म्हणजे सादे भाशेन म्हणजे संडास घट जावप किंवा वेळार संडास न जावप एक जालें, आनी दुसरें म्हणजे संडासांतल्यान रगत पडप. तर दोतोर आमी ह्या विशयाचेर उलयतना अशी कितकीशीच कारणां आसतलीं हें जावपाचें. तर म्हाका तुमी सांगा की तुमी हाव यू डिफायन की वॉट यू मीन बाय कॉन्स्टिपेशन. सो स्टार्टिंगाक पळोवपाक गेल्यार तुमी सारकें म्हणलें तें, हे जे विशय आसा संडासान रगत पडप किंवा संडास सारकें ना जावप, टायम लागता जावपाक, ते दीस इज नॉट अ व्हेरी कॉमनली टच्ड ऑन टॉपीक. ते बरोबर. लोक हरशीं हेजे बद्दल चड उलयना. एक आसपाक शकता की दे आर लिटल अनकम्फर्टेबल अबाउट इट, ब्रिंगींग अप दीस सिम्टम. दोतोराक सांगप कशें सांगप दोतोराक, अशें वायट अशें लज दिसता आमकां. तशें तुमी पळोवपाक गेल्यार सगळे उलयतले एसिडिटी जाता, हे जाता, ते आपल्याक पोटान दुखता. बरोबर. हे जे सिम्टम्स आसता सांगप आनी म्हायती जाणप खूब गरजेचें. ते बरोबर. कित्याक दीज सिम्टम्स कॅन बी द वॉर्निंग सायन्स ऑफ अ मच मोर डेंजरस प्रॉब्लम. आनी कितें आसपाक शकता पोटान काय इंटेस्टायना भितर जेदून असले गोश्ट घडटा ते. आतां पळोवपाक गेल्यार लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट सिम्टम, कॉन्स्टिपेशन म्हणटा आमी. आतां कॉन्स्टिपेशन म्हणपाक गेल्यार आमचे टेक्स्ट बुक्सान सगळ्या आसून खुबशे व्हडले व्हडले डेफिनेशन आसता. इनफॅक्ट कॉन्स्टिपेशनचो डेफिनेशन जे आमी नॉर्मली जे वापरता की बाबा आपल्याक पर्सा कडेन सारकें जायना, काय आपल्याक कम्फर्टेबल जायना, स्मूथ जायना. वेगळे वेगळे देशान वेगळे वेगळे प्रकारचे केन्ना केन्ना डिपेंडींग ऑन देअर डायट, डिपेंडींग ऑन देअर कल्चरल सिम्टम्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज आसता तांचे. ते हरशीं पळोवपाक गेल्यार इन द US अँड UK ते सायडींतल्यान इट इज व्हेरी कस्टमरी की 2 दिसान काय 3 दिसान एकदां जावप मोशन इज नॉर्मल. पण जर तुमी सेम क्रायटेरिया इंडियान वापरले तर दिसान एकदां जर जावना तर इट इज डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन. बरोबर. सो इन अदर वर्ड्स पळोवपाक गेल्यार कॉन्स्टिपेशन म्हणलें मोशन जर सारकें जायना आनी आपले संतुष्टीक जायना, ते वी डोंट फील कम्फर्टेबल विथ दॅट पासेज ऑफ मोशन्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. सिंपल डेफिनेशन. ते कारण कितें आसूं, उदक कमी पिवप, भाजी कमी खावप किंवा आनी कितें आसपाक शकता, काय आनी कितें दुयेंस आसपाक शकता. बट सिम्टम वायज कॉन्स्टिपेशन इज सिंपल डेफिनेशन. ते आपल्याक मोशन जर सारकें आपल्याक दिसता की जायना सारकें, ते दॅट इज कॉन्स्टिपेशन. आनी दोतोराक सांगप गरजेचें आहा. ते कित्याक फुडें कितें करपाक जाय मागीर डिसायड करूया. ते बरोबर. एब्सोल्युटली. डॉक्टर, हो एक टॉपिक जाला तर आमी वी हॅव जस्ट स्टार्टेड. आनी असोच म्हत्वाचो विशय की जशें तुमी म्हटलें की आमी कोणें म्हणजे व्हेरी ओपनली विसय ना, काल राती लेट न्हिदलो, एसिडिटी जाली, किंवा चिकन खाल्लें एसिडिटी जाली, किंवा आनी कितें केलें पार्टेक गेलो एसिडिटी जाली. बट कॉन्स्टिपेशन अँड ब्लड इन द स्टूल पीपल डोंट टॉक मच अबाउट, रेअरली स्पीक. करेक्ट. इवन आमचे कडेन एक्सपर्ट डॉक्टर ताचो कमीच उलयतात, टू बी व्हेरी फ्रँक. आमी बाकी सगळ्यांचेर उलयता, एसिडिटीचेर उलयता, जॉन्डिसाचेर उलयता, बट दीज आर अ व्हेरी रेअरली टच टॉपीक. डॉक्टर, आतां हाचो दुसरो भाग की ब्लड इन द स्टूल म्हणजे संडासांतल्यान रगत पडप. आतां हाची कारणां वेगवेगळी आसूं शकता. हाका केन्ना सिग्निफिकंट समजप, केन्ना न समजप, हाचेर आमकां मातशें पुराय तुमच्या मतांतल्यान तुमचें विवरण आमचें जाय. सो तुमी जे पॉयंट काडले ते इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते ब्लड इन स्टूल्स आसता, चडशे लोक केन्ना केन्ना उलयना ते, पण तांकां दिसल्यार इट्स अ व्हेरी अलार्मींग सायन. आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार इन अ लायफ टायम ऑलमोस्ट एवरी इंडिविज्युअल कोणीय आसूनी ॲट सम पॉयंट ऑर द अदर केन्ना ना केन्ना थोडे मोशन्सान किंवा संडासान मातशें रगत आसतलेंच तांचें. ते आनी ते पयले आसतलें. ते
तर कारण कितें आसूं, इट मायट बी बिकॉज ऑफ हार्ड स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशनाक लागून फोर्स काडटा ते, काय आनी कितें प्रॉब्लम आसपाक शकता. आतां द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जे म्हणटा आमी ते ब्लड इन स्टूल्स आसता ते बिकाक लागून आसता, मीन्स पायल्स, हिमोरॉइड्स. दॅट्स द मोस्ट कॉमन थिंग. आनी ते आसल्यार युजली इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग वीच कॅन बी ट्रिटेड इजिली. पण वाय इज दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट की सगळ्याक नासता हे प्रॉब्लम. आता अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप्स, जर आफ्टर द एज ऑफ 50 ब्लड इन स्टूल्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सायन. अच्छा. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम टू बी नोटीस. कित्याक तशें आसल्यार ते इट कॅन बी अ सिम्पटम ऑफ कॅन्सर, म्हणजे इंटेस्टायनल काय कोलॉनिक कॅन्सर काय रेक्टल कॅन्सराचो एक फर्स्ट सायन आसपाक शकता ते. दॅट इज ब्लड इन स्टूल्स. ताका लागून आमी खूब इम्पॉर्टन्स दिता हे सिम्पटमाक. जर कोणी पेशंट आयलो आफ्टर ओवर द एज ऑफ, आय एम नॉट सेइंग बिलो द एज ऑफ 50 ऑल्सो इट कॅन हॅपन, बट कॉमनली आफ्टर द एज ऑफ 50 ब्लड इन स्टूल्स जाले फर्स्ट टायम, काय एक महिन्या पासून थोडे थोडे पडटा रगत, अँड तो पेशंट म्हणटा तो की आपल्याक अशें जाता मदीं मदीं केन्ना संडास घट जाल्यार, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक दॅट सिम्पटम व्हेरी मच into consideration. Kidak, if you don't do it, that doctor whom he approaches is the first point contact. मागीर ताका दिसतलें कितें आपल्याक काय ना म्हणून, and then they come at an advanced stage. अशें जाला. So it is very important की blood in stools जर दिसले आमकां आणि जर पेशंटान कंप्लेन केलो, it is important to refer him to your gastroenterologist for a colonoscopy. बरोबर. ते इम्पॉर्टंट आसा. आतां कारण कितें आसूं, जर कोलोनोस्कोपीच्या उपरांत कळटा की ते बिकाक लागून आसा, काय धाकटे कितें अल्सर आहा ते भितर, ते काय आनी कितें वेगळे वेगळे कारणां आसपाक शकता ते, वी कॅन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. बट इफ इट इज ड्यू टू अ मॅलिग्नन्सी, कॅन्सर म्हणटा ते, वी आर पिकिंग इट अप एट अ व्हेरी फर्स्ट स्टेज ऑर अर्ली स्टेज, अँड इट कॅन बी ट्रीटेड. करेक्ट. म्हणजे डॉक्टर तुम्ही सांगला ताचो एक अतिशय म्हत्वाचो मेसेज म्हाका दिसता सगळ्या मेरेन पावपाक जाय की खुबशे फावटी पोटान दुखना. कितें आसा दोतोर तुमी म्हटलां तशें केसोळी जाली काय तो दोतोरा कडेन खंय तरी धांवत वतलोच, वखद घेतलोच, कितके ल्हान कोसळून कोणाचो जीव वचचो ना, बट इट पेन्स. हियर इट डजंट पेन. करेक्ट. दुखना आनी संडासान रगत पडटा, पण त्याचे लक्ष तो कित्याक दिना, दुखना काय ना बरें आसा, पोटान बरें आसा, केन्ना मातशें रगत पडटा अशें. म्हणजे ही कन्ज्यूम ही दॅट इज अ ताचें आपलें एक ओन डायग्नोसीस आसता, पायल्साचें आसतलें, बिकांचें आसतलें. पण अशें करनासतना तुमच्या डॉक्टरा कडेन तुमी ह्या विशीं डिस्कस करप आनी डॉक्टराचेंय बी जाता की ताका हाचें पूर्ण निदान जावपा खातीर तज्ञ दोतोर जाका आमी गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट म्हणटा ताका रिफर करून ताणें आपल्या गरजे प्रमाणे किंवा आपल्याक जशें आपल्या क्लिनिकल जजमेंटा प्रमाणे कोलोनोस्कोपी सारकें जें एक माध्यम आसा तातूंतल्यान ते दुर्बिणींतल्यान सगळें भितरलें पळोवपाक मेळटा, हें पळोवप खूब गरजेचें. सांगपाक गेल्यार एक्चुली तुमी जें म्हटलें तें पोटान दुखता जेन्ना तें एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इफ इट इज कॅन्सर आणि पोटान दुखप लागले, इट्स अ सायन ऑफ अ व्हेरी एडवान्स डिसीज. सो ब्लड इन मोशन जे ब्लिडिंग जाता ते दॅट कॅन बी अ सायन ऑफ अ मच अर्लियर सिम्पटम ऑल्सो, अर्लियर सायन ऑल्सो. करेक्ट. म्हणजे आमी एक सादें उदाहरण सांगपाचें समजा आतां गाडी येता मिनिस्टराची, जाल्यार ताची येवच्या पयलीं फुडें आमकां एस्कॉर्ट व्हेकल येता, म्हणजे पुलिसांची गाडी एक आवाज करीत येता. तशेंच तेन्ना एक आमकां एक शादूर जाता, अरे बाबा कोण तरी फाटल्यान एक VIP येता, किंवा समज अलार्म आमी आयकलो जाल्यार आमी म्हणटा की फाटल्यान एम्ब्युलन्स येता. सो वी गिव अ वे, इन शॉर्ट आमी वाट करतात. तो अशा पद्दतीचे खंयचेय सादे तुमकां सिम्पटम तुमच्या मतान ते सादे आसत, पण डॅट कॅन बी अ अलार्मिंग सिग्नल, भितर कितें तरी गडबड आसा किंवा कितें तरी प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसा. अशा वेळार तुमी गाफील रावन बेश्टे ते अशें आंगार काडप हें योग्य न्हय. हो महत्वाचो संदेश म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां सांगूंक सोदता, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर, आमी जेन्ना ह्या विशया कडेन आनी मातशे फुडें वतात तेन्ना आतां म्हाका तुमी सांगात की बाबा हाची कारणां कितें कितें आसूं शकता. आमी बोथ वेज तुमी आतां डिवायड करूं शकता, कॉन्स्टिपेशनची कारणां, ब्लड इन द स्टूल, मागीर लेट्स कम टू हाचे सायन्स एंड सिम्पटम. हाचे तुमी सो पयलीं आमी कॉन्स्टिपेशना कडेन वळया आमी. सो कॉन्स्टिपेशन पळोवपाक गेल्यार एक्चुली खुबशे कारणां आसता ते, पण मोस्ट सिंपल कारणां आसता आमचे इन आवर सायड ऑफ द पॉप्युलेशन आनी आमचे कंट्रीन ते इज कन्झम्पशन ऑफ लॅक ऑफ व्हेजिटेबल्स. म्हणजे आमी भाजी कमी खाता आनी खंयचे भाजी ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स, पालेभाज्यो. सो ते जर जेन्ना आमी कमी खाता ते नॉर्मली कितें आसता, मोशन्साक जावपाक वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज म्हणटा आमी इन टेक्निकल टर्म्स, इन मेडिकल टर्म्स. रफेज म्हणल्यार यू नीड गुड अमाउंट ऑफ व्हेजिटेबल प्लांट फायबर मटेरियल मोशन जावपाक. जर तोच कमी जालो तर खंयसून जातलो मोशन्स, जावचें ना ते. आनी सेकंड म्हणटा उदक कमी पिवप. आतां द क्वेश्चन कम्स की कितलें उदक पिवपाक जाय. अंदाजान पळोवपाक गेल्यार एटलिस्ट एक 1.5 to 2 liters पर डे वॉटर इंटेक आसपाक जाय मनशाक. पण खरें पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना तुमचें आनी आमचें सुद्दां वॉटर इंटेक 1.5 liters आसतलो, ताचे कमीच आसतलें. बरोबर. सो दीज टू आर द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स, रिजन्स की कॉन्स्टिपेशन जावप. लॅक ऑफ वॉटर अँड लॅक ऑफ व्हेजिटेबल फायबर.
हे सोडून बाकीचे कारणां असतात ते लायक मेडिकल कंडिशन्स. केन्ना केन्ना आमच्या गळ्याचे कडेन एक ग्लँड असता, थायरॉयड ग्लँड म्हणटा ताका. इफ दीस थायरॉयड ग्लँड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ते सिम्टम म्हणटा ते हायपोथायरॉइडिझम म्हणटात, तेन्ना कॉन्स्टिपेशन जावपाक शकता. किंवा केन्ना केन्ना ब्लॉकेज आसपाक शकता इंटेस्टायनान. आतां दीज ब्लॉकेजेस आर द वन्स दॅट वी आर कन्सर्न अबाउट. आमकां ते इम्पॉर्टन्स आसता ते ब्लॉकेज कित्याक लागून जावपाक शकता. केन्ना केन्ना ते ब्लॉकेज जावपाक शकता कॅन्सराक लागून. केन्ना केन्ना पोस्ट ऑपरेशन करून जर एक कंडिशन आसता एडिशन्स म्हणटा आमी, ते इंटेस्टायन गेट स्टक टू इच अदर, ते सुद्दां पार्शियल ब्लॉकेज आनी कॅन कॉज कॉन्स्टिपेशन. सो ऑल इन ऑल कॉन्स्टिपेशन जे म्हणटा आमी, it can be because of simple reasons and common reasons. A lack of fiber, lack of water in the food, followed by more dangerous causes for it, that is right from cancer, adhesions, blockages, आणि बाकीचे खूपशे कारणां असतात ते. आता हाऊ डू वी अप्रोच कॉन्स्टिपेशन पळोवपाक गेल्यार एक्चुली द स्टँडर्ड अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिपेशन आमी पळयता. पेशंटाक जेन्ना सांगता आपल्याक कॉन्स्टिपेशन जाता, आपल्याक मोशन सारकें जायना, आमी एक डिटेल हिस्ट्री घेता तांचे. ते उदक कितलें पिता तुमी, भाजी कशी आसता, तुमचें खावप कशें आसता. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट केन्ना विचारप. थोडे पेशंट ना आपले आमी सारकें खाता, आमी ते सारकें खाता म्हळ्यार कितें सारकें खाता तुमी. मागीर अशें थोडे मातशे डीप गेल्यार कळटलें आमकां की ना, दे आर नॉट इटींग एनफ गुड अमाउंट ऑफ व्हेजिटेबल्स. सो फर्स्ट वी ट्राय टू करेक्ट देयर डायट. थोडे ब्लड टेस्ट सांगता करपाक थायरॉयडाक लागून, किंवा किंवा आनी थोडे अदर प्रॉब्लम्स टू सी फॉर एनी अदर डायबिटीज पळोवप ते. एंड देन वी करेक्ट देयर डायट एंड गिव देम मोर ऑफ आस्क देम टू टेक मोर ऑफ वॉटर. पण मोस्ट इम्पॉर्टंट टेस्ट टू बी थॉट अबाउट ड्युरिंग दीस टायम इज अ कोलोनोस्कोपी. सपोज दीज सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन जे सिम्टम आसा, इट कम्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 and above or 50 and above for some duration. आमी नॉर्मली सजेस्ट करता की तुमी, आय वूड सजेस्ट गो फॉर अ कोलोनोस्कोपी. कित्याक ते? बिकॉज अ कोलोनोस्कोपी इज अ सिंपल डायग्नोस्टीक टेस्ट जे आमी ते एंडोस्कोप सकयल्यान घालून आफ्टर क्लिनिंग द इंटेस्टायन आउट एक 10 मिनटाच्या भितर कंप्लीट करता ते. आनी ताचे सारकें क्लियर कळटा की खरें बाबा ब्लॉकेज आसा काय कितें आसा ते. जर कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आयलो जावन, दॅट मिन्स दॅट देर इज नो मॅलिग्नन्सी, नो मेजर प्रॉब्लम टू गेट वरीड अबाउट. आनी मागीर आमी पेशंटाक जाय तशे भशेन ते ट्रिटमेंट दिवपाक शकता, वखदांचेर, डायटाचेर, आनी कन्विन्स करपाक शकता. बट कोलोनोस्कोपी न करप आनी इफ यू कंटिन्यू जस्ट ट्रिटींग द पेशंट सिम्टमॅटिकली, देर इज ऑलवेज अ रिस्क की आमी मिस करपाक शकता. आनी कॅन्सर भशेन प्रॉब्लम जर मिस केले, यू आर ऑल्सो अवेअर की 1-2 महिने भितर सारके एडवान्स स्टेजान पावता ते, आनी मागीर यू हॅव मिस द बोट. बरोबर. सो डॉक्टरचो हे जो आमकां सल्लो आसा की समजा संडासान रगत पडप किंवा कॉन्स्टिपेशन संडास घट जावप, हे डोंट टेक इट टू लायटली. देर इज ऑलवेज सम रिजन फॉर दॅट. हें रिजन कितें बाबा, तें रिजन सादें आसा काय तें चड कॉम्प्लिकेटेड आसा, हाचे विशयी तुमी स्वताची तर्क बुद्धी वापरनासतना योग्य सल्लो घेवप. आनी जेन्ना एखाद्या वेळेस समजा डॉक्टरान सांगलें कळून तशें काय आसपाना तें, ना तर आपण काल गेल्लो ते बटाट खाल्ला म्हणून अशें जालें ना. सो डोंट कम टू युअर ओन कन्सेन्सस. आपूणच आपलो एक तर्क बुद्धी लडोवन ना, अशें जाता केन्ना केन्ना, जायत सुद्दां, हांव ना म्हणना. पण हाचेका लागून एखादें अशें जावं शकता की 100रांतल्यो 10 केसीस जर आसता तांकां जर कॅन्सर आसा जाल्यार दे शूड नॉट मिस. बरोबर. सारकें. हांव म्हणना की सगळे पेशंट जे कॉन्स्टिपेशन जाता तांकां सगळ्याक आमी सांगप की कोलोनोस्कोपी करप ना. इट इज इम्पॉर्टंट की जे लोकांक कॉन्स्टिपेशन जाता दे शूड नॉट इग्नोर द सिम्टम. बरोबर. म्हणजे दुर्लक्ष करपाचें ना, ते दोतोराक दाखोवपाक जाय ते, आनी ते कित्याक लागून जाता आनी करेक्ट करपाक जाय. आनी जर करेक्ट जायना ते, तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की फुडें कितें करप ते पळोवपाक जाय. ते अशेंच सोडून दिवपाचें ना की ना आमी कितें हे झाडो पालो घातलो आनी कितें करुया ते आपले होम रेमेडीज करुया म्हणून. हय, नाल्यार होम रेमेडीज आसा, नाल्यार गुगल सर्च, आमचो वॉट्सॅप गुरू आसा, हे सगळे गुरू बरे आसात, ना अशें हांव म्हणना. पण ते गुरू कडल्यान सुद्दां आपण कितपत घेवप आनी कितपत न घेवप हें आपली तर्क बुद्धी आनी आपले गिन्यान वापरूनच घेवप योग्य. आनी म्हाका दिसता की तुमी फाल्यां लोक कितें करता, आजकाल आमी सादी एक गुळी सुद्दां दिली काय रोखडो तो घरा वचून पळयता आनी मागीर म्हणटा दोतोर तेचे अमके सायड इफेक्ट आसा, हें आसा तें आसा, आमकांच परत फोन करता किंवा दुसरे कडेन येतना आनी कितें तरी ज्ञान घेवन येता आपलें. सी, हांव केन्ना केन्ना म्हणटा जाका इफेक्ट आसा ताका सायड इफेक्टूय आसतलोच, जाका इफेक्टूच नाका ताका सायड इफेक्ट ना. सो आय एम नॉट, हांव खंयचीच हें बरें तें वायट म्हणना. पण स्वताच कितें तरी टीव्हीर एड पळयली किंवा खंयचे तरी आपण हाचेर कितें तरी गुगल सर्चार करता मदींच ना हें अमके वखद घे, लायफ लाँग ट्रिटमेंट हें तें अशें करून तुमी ताचें म्हणजे चड हें करत रावं नाका. अशा कारणाक लागून तुमचें एखाद्या वेळी जाल्लो ल्हानशें दुयेंस मोठ्यार पडू शकता आनी इट कॅन बी इरिवर्सिबल. म्हणजे तुमकां जे आतां फर्स्ट स्टेज आमी म्हणटा की फर्स्ट स्टेज तुमी लास्ट स्टेजी पर्यंत पावले जाल्यार मागीर नशिबाक किंवा डॉक्टराक दोश मागीर काय करपाक शकना ते, कोणी काय करपाक शकना. बरोबर. डॉक्टर म्हाका एक आतां आमी हाचेर उलयतना आतां आमी अशें जनरल जेन्ना आमी पळयतात, आतां
गोंयचो जो एक सर्वसामान्य मनीस गोंयचो डायट म्हणजे हांव परत आमी लेट्स कम टू आमी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी तो म्हणजे अगेन आय एम नॉट सेईंग रिलिजियस वायज पण आमी पाले भाज्यो म्हणजे आमचे क्वचितच खावप त्यो सोमार बेरेसतात किंवा अशेंच कितें असलें जाल्यार देवाचें बी ना जाल्यार आमी चडशें आमकां नुस्तें तें बी आतां तळिल्लें चड आमकां आवडटा आजकाल नवो ब्रँड आयला नवे सद्या जी न्यू जनरेशन आसा तांकां तर हाचेरशें कांय हेंच ना तांकां पिझ्झा बर्गरान ते इतके मग्न जाल्यात की तांकां भायर आनी कितें तरी दुसरें आसा किंवा चिकन तांतयें सोडून कितें आसा हाची तांकां जाणीवच ना ॲक्च्युली आमी पळोवपाक गेल्यार आमचे डायट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स एक 10-15 वा 20 वर्सां पासून खूब चेंज जाला ते बरोबर आणि चेंज आतां बरे खातीर जाला काय वायट खातीर जाला सांगपाक खूब डिफिकल्ट सांगपाक ते कित्याक दीस इज द डायट वीच इज वर्ल्ड वायड फॉलोड असो अशें दिसता आमकां ते पण आवर डायट हॅज गॉन आमचें कमी जालां मातशें तें इन व्हेजिटेबल्स ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आनी मेन म्हणजे उदक पिवप आनी प्रोसेस्ड फूड्स जे म्हणटा आमी ते तुमी म्हणलें पळय पिझ्झा ते बर्गर ते किंवा ते फास्ट फूड आयटम्स दीस आर ऑल प्रोसेस्ड आयटम्स ते खावप चड जालां अँड पळोवपाक गेल्यार दीज आर द टायप ऑफ फूड्स जे कॉन्स्टिपेशनाक लागून नंबर 1 कॉज ते बरोबर ताका लागून चड जाता सो डॉक्टराचो हो म्हत्वाचो सल्लो सगळ्यांनी आयकून घेवचो म्हाका दिसता आय एम नॉट सेईंग यंगर जनरेशन पण पेरंट्सांनी सांगून परत केन्ना तरी आमचे प्रोग्राम टेलिकास्ट जाता तेन्ना भुरग्यांक मुद्दाम आयकुपाक दियात की एक वेळ घडये एट धीस पॉयंट ऑफ टायम यू मे नॉट फील द मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम पण जेन्ना तुमकां ह्या खाणाची संवय जातली तेन्ना हळू हाचे दुश्परिणामूय तुमकां दिसून येतले आनी ते कालांतरान वाडत वतले तुमी आतां फॉर एक्झाम्पल आज एक बर्गर खाला एक्झाम्पल किंवा पिझ्झा फाल्यां तुमकां प्रॉब्लेम सुरू जातलो अशें न्हय पण जेन्ना ही संवयर पडटा की ना खूब फावटी भुरग्यांक ना आवडटा ताका हें नाल्यार तो रडटा हें करता हें रडटा करता तें बरें आसा पण यू वील हॅव टू फायंड युअर ओन सोल्युशन आनी पेरंट्सांनी बी जेवणान बरे आरोग्या खातीर आय पुट इट इन सिंपल टर्म तुमकां बरें दिसपाक जाय बरें रावपाक जाय बरें आरोग्य मेंटेन करपाक जाय जाल्यार पाले भाजयेक पर्याय ना इज द करेक्ट वर्ड सारकें उलयलें तुमी आय गिव यू अ सिंपल एक एग्जांपल दिता बरोबर आतां पळोवपाक गेल्यार आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी पर्टिक्युलर ब्रँड ऑफ नूडल्स आनी बट द मोस्ट कॉमन थिंग जे भुरगे आसता आमचे ते म्हणटा की आपल्याक कितें खावपाक जाल्यार नूडल्स जाय आपल्याक बरोबर आतां नूडल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉजीस की जर डेली खावप जालें काय चड खावप जालें इट कॉजीस कॉन्स्टिपेशन बरोबर पण नूडल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इजिएस्ट टू प्रिपेअर आयटम्स बरोबर आतां भुरगो जर आवाज करपाक लागला आपल्याक दी हे दी आपल्याक कितें खावपाक जाय हां ते 2 मिनटान दियो तुका अँड दीस टेक्स अ टर्न फॉर द वर्स की हळू द चिल्ड्रन स्टार्ट गेटिंग यूज टू इट अँड देन एक टायम पावता की तुमी सांगत तांकां ना आतां भाजी खावपाक जाय हे खावपाक जाय म्हटल्यार ना आपल्याक नाका आपल्याक तेच दी म्हणटले ते बरोबर कारण तेन्ना बाय दॅट तांकां तांकां संवय लागिल्ली आसता देन दे फील दीस इज द मोर कन्विनियंट सो ह्या कन्विनियन्साच्या हाका बळी पडनासतना थोडेशे पेरंट्सांनी मातशे कश्ट घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता तशें आमचे बाकीचे पदार्थ म्हणजे आय जस्ट पुट म्हणजे अशें म्हणल्यार आमी गांवठी भाजी जर आमी आतां शेतांतल्यान वता प्रत्येक गांवान आसतात म्हाका दिसता चड व्हडले पेस्टिसायड्स आनी हें केले बाजारांतल्या भाजये पेक्षा गांवान वतना जर तुमकां ते दिसता ती तुमी शेताच्या कडेन घेवंक शकता ही भाजी त्या सिजनान अवेलेबल आसता आनी ती जिवाक बरी आसता जशें आतां हे नाब आसतले मुळे आसतले तांबडी भाजी आसतली हे खावपाची संवय लावपाक जाय तुमी प्रिपरेशनान मातशें वेगळे वेरिएशन करून पळयात कितें तरी मातशें चेंज केल्यार मागीर ते भुरग्याक रोखडे आवड निर्माण जाता मागीर तांकां तो खायना म्हणून तुमी करना आनी तो करिना म्हणून तुमी खायना अशें करत अशें ह्या दुश्टचक्रान घुसपटून रावपा पेक्षा तुमी हे प्रयोग करून पळोवपाक जाय इट्स अ नीड ऑफ द अवर कारण जेन्ना हो भुरगो व्हडलो जातलो त्याच्या भलायके खातीर लेट्स पुट अ व्हेरी दिस थिंग तो आतां रडटा ताका आवडना हें करता तो नाक मुरडटा हें सगळें तुमी कुशीक दवरून ताच्या भलायकेची जबाबदारी तुमच्या भलायकेची जबाबदारी तुमचेर आसा हें तुमी जेन्ना मनान दवरतले आनी दॅट इज युअर प्रायम फोकस तेन्ना बाकीच्यो गजाली आपसूकच घडून येतल्यो आनी डेफिनेटली यू वील वर्क फॉर इन अ बेटर डॉक्टर म्हाका सांगना आतां आमी जेन्ना हाचे विशीं उलयता तेन्ना एक जनरल आतां तुमी म्हटलें की पायल्साचें कारण आसूं शकता किंवा ब्लिडिंगाक लागून आतां म्हाका दिसता मातसो पायल्साचें तुमी टच करा हें नक्की कितें जाता आनी ताका मॅनेजमेंट कितें कारण खूब लोकांचो समज आसा किंवा तो गैरसमज आसा की मेडिकल आय एम नॉट सेईंग एलोपॅथीन हाका व्हडलोसो उपाय ना अशें हांकां दिसता वीच इज व्हेरी रॉंग सामकें चुकीचें तरेतरेचे उपाय उपलब्ध आसा डॉक्टर तुमकां सांगतलेच त्याच प्रमाणे खुबशे फावटी तुमी टीव्हीचे एड्स पळयता किंवा रस्त्यार खंय तरी लायिल्ले बॅनर्स पळयता किंवा पेपराचे एडवर्टिजमेंट्स पळयता आनी हांव कोणाचें नांव अशें घेना पण ज्या विश्वासान तुमी वता त्याच्या पेक्षा विश्वासघात जावपाची शक्यता चड आसता ही एकच तुमकां टॅग लायन सांगून म्हाका दिसता हांव दोतोराचो सल्लो चड इम्पॉर्टंट सो पळोवपाक गेल्यार एक्चुली ब्लड इन मोशन जे म्हणटा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जे कारण आसता ते पायल्स म्हणटा आमी पायल्स म्हणल्यार कितें इन सिंपल कॉमन लँग्वेज कोंकणीन म्हणटा बिकाक लागून ते ऑर हिमोरॉइड्स इन मेडिकल टर्मिनॉलॉजी ते आतां हे कितें एक्झॅक्टली ते बेसिकली आमी जेन्ना आमकां मोशन जाता
नियर द रेक्टम द एंडिंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टायन जे आसता पळय थंय देर आर वेन्स म्हणजे शिरो आसता तो आमचो तो. आतां जेन्ना आमकां कॉन्स्टिपेशन मनशाक कॉन्स्टिपेशन जाता ते हार्ट स्ट्रेन करता ते प्रेशर वाडटा थंय अँड बिकॉज दीस प्रेशर इज हाय अँड इट इन्क्रीजीस वाडटा ते ताका लागून तो शिरो आसता पळय ते हळू हळू ते मोठे जावपाक लागता सूज येवपाक लागता. आणि हे जे शूज असतात ते शिरांचे शूज असतात ते ताका आमी इन सिंपल वर्ड्स पायल्स म्हणटा ते. आतां हे आतां वेरियस ग्रेड्स काय स्टेजीस आसपाक शकता थंय आमकां वचप गरज न्हय गरजेचें ना एक्चुली. सो सिंपल पळोवपाक गेल्यार अर्ली आसता आनी लेट आसता आनी व्हडले आसता पायल्स ते. सो थोडे जे लोकांक आसता ते स्मॉल पायल्स आसता म्हणजे व्हेरी अर्ली डायलेटेशन ऑफ द वेन्स काय व्हेरी अर्ली स्वेलिंग ऑफ दोज वेन्स. आनी असले पेशंट्साक जर आमी वी डू अ व्हेरी सिंपल थिंग की डायट तेंचे करेक्ट करप. बरोबर. उदक चड पिवप दिवप व्हेजिटेबल्स इन्क्रीज करपाचे. जर ट्रिटेबल कंडिशन कितें आसा की जेव्हा थायरॉयड डायबिटीज ते ट्रीट केले तर ऑटोमॅटिकली दीज पायल्स काय हिमोरॉइड्स नॉर्मल जावपाक शकता. पण आफ्टर सम टायम जर हे पायल्स हळू हळू चड मोठे जावपाक लागले ते आफ्टर अ फ्यू इयर्स खूब व्हडले आसता ते आनी ब्लिडींग जावपाक शकता तेन्ना डायटरी करेक्शन जे आसता विल नॉट बी एबल टू ऑन इट्स ओन क्युअर दीस. हे टायमार पेशंट्साक आमी सजेस्ट कितें करता कोलोनोस्कोपी करून आनी कितें प्रॉब्लम रूल आउट करून जशें की ग्रोथ कॅन्सर रूल आउट करून मागीर असले पेशंट्साक आमी एडवायज करता की बाबा आतां दीस इज द टायम की तुमी सर्जना कडेन वचात आतां आनी सर्जन वील गायड यू करेक्टली अँड टेल यू की कितें करपाक जाय. नॉर्मल जे प्रोसिजर आतां आजकाल करता ते आमी ते बिकाची सर्जरी हिमोरॉइडेक्टमी म्हणटा इट इज डन इट्स अ व्हेरी सेफ प्रोसिजर अँड डन व्हेरी स्मूथली बाय एक्सपिरियन्स पीपल बाय कॉम्पिटंट पीपल. माझे सजेशन इज दॅट एकदा ब्लिडींग परते परते जावपाक लागले देर इज नो पॉयंट इन वेटिंग फॉर इट की आतां सारकें जातलें तेन्ना सारकें जातलें. सर्जना कडेन वचून जे कितें सर्जन ट्रिटमेंट सजेस्ट करता ते करप ते. आतां एट दीस पॉयंट ऑफ टायम आमकां दिसता की जशें तुमी म्हटलें ते रोडार वयता आमी ते आनी ते व्हडले व्हडले ॲड्स पळयता बॅनर्स पळयता 1 डे ट्रिटमेंट 2 डे ट्रिटमेंट ते कितें नाडी घालून काडटा ते. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन माय सजेशन अँड एक्सपिरियन्स वॉट आय कॅन टेल यू दॅट हे करप बरें न्ही. इट इज बेटर टू गो टू अ क्वॉलिफायड डॉक्टर करेक्ट सजेशन करेक्ट एडवायस घे कित्याक आमी जे पळयलां विथ दीज सॉर्ट ऑफ ट्रिटमेंट्स जे कॉम्प्लिकेशन जाता ते खूब भयानक आसता ते. बरोबर. इन्फेक्शन जावपाक शकता थंय तो रस्तो बारीक जाता मागीर ते परमनंट उरता ते. बरोबर. अँड ते लोकांक खूब सफरींग जाता म्हणजे आउट ऑफ 10 पेशंट्स एक इवन 4 काय 5 पेशंट कशे जाले ते दे आर सफरींग. सो 4-5 पीपल माय बेनिफीट बट 4-5 पीपल वील हॅव अ कॉम्प्लिकेशन. बरोबर. सो जशें आमी जेन्ना आमकां नजर किंवा दोळ्याचें सारकें दिसता तेन्ना आमी दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वता आनी ताणें दिल्लो नंबराचो चश्मा वापरता. तो नंबर आमकां एक पर्टिक्युलर नंबर आसता आमच्या दोळ्याची नजर हे ताचो फोकस धरून ताका कितें योग्य दिसता तें त्याच आमी अशें खंयचें कोणाचें मेळटा तेचें वखल घालून वचना न्हय. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी ही ट्रिटमेंट पळयता तेन्ना गोईंग टू अ क्वॉलिफायड पर्सन रस्त्यार कोण तरी वखलां घेवन बसला म्हणून आमी गेल्यार म्हाका वखल दी म्हाका पयशे दिसना किंवा अशें म्हणून केन्ना वखलां घेता ना डॉक्टरा कडेन वता किंवा आतां वचत थंय कॉम्प्युटरायज आय टेस्टिंग आसा वॉट एवर इट इज. सो वी डू दॅट. तर जशें आमी तें करता कारण हे स्वताच्या नदर दोळे जशे इम्पॉर्टंट तशे बाकीचे अवयव बी तितलेच इम्पॉर्टंट. एखादी गजाल तुम्ही मिस केली की एखाद्या वेळा त्या वेळा ताचें निदान जावना डॉक्टर परत परत सांगता ताचो एक म्हत्वाचो मुद्दो आमी लक्षांत घेवपाचो. समजा तुमकां एक सादें समज एखादें खंय तरी ल्हानसो कॅन्सरस ग्रोथ आसा ती जर वेळार डिटेक्ट जाली ना जाल्यार तें दुयेंस व्हडलें जातलें सगळ्याक स्प्रेड जातलें आनी इट वील बी आउट ऑफ कंट्रोल. सो अशी अवस्था की अशी स्टेज हेसर रावूं नये जेन्ना तुमकां आनी दे आर नॉट व्हेरी कॉस्टली अफेअर की बाबा हांगा आतां कांय शक्यत ना. इनफॅक्ट आतां जशें आमी कितलेशेच प्रोसिजर म्हणटा इवन एडवान्स ट्रिटमेंट म्हणा ही आजकाल गोंयांत सगळे कडेन अवेलेबल आसा. मेडिकल कॉलेजीन अवेलेबल आसा. गोवा गव्हर्मेंटची DDSY स्कीम आसा हाची बेनिफीट लोक घेवंक शकता की ना बाबा पयशे खर्च जातले म्हणून वचूना तो गरीब ग्रेट गरीब आसूं श्रीमंत सो हे फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. आनी आज गव्हर्मेंट इतके म्हणजे खरें सांगता गोंय हें अशें एक राज्य आसा की जंय हेल्थ ज्यो आमी इन्वेस्टमेंट आसा किंवा जो आमचो एक्सपेंडिचर आसा खंयच्याच राज्या पेक्षा चड आसा. आणि इतके लोकांची काळजी घेवपी आपल्या सिटीजनांची आपली नागरिकांची काळजी घेवपी गोंय इतकें म्हाका दिसता आनी राज्य आख्या इंडियेन तरी खंयचेंच ना. सो वी हॅव टू कम फॉरवर्ड. आमी फुडें सरपाक जाय बाबा हें आपलें काम आपल्या खातीर जाणून घेवप की आपल्याक कितें जालां कितें दुयेंस आसा तें कशें वेळार ट्रीट जातलें हें पळोवप. तुमी बेश्टे खंय तरी बोर्ड पळयता कितें तरी पेपराचेर एडवर्टिजमेंट बसता कोण तरी टीव्हीचेर एड्स पळयता अशें पळोवन त्याच्या भकीक पळोवन हे तुमचेर प्रयोग करत रावूं नाका. सारकें उलयलें तुमी. इनफॅक्ट तुमकां एक एग्जांपल दिवपाक गेल्यार जस्ट लास्ट मंथ एक देर वॉज वन एक पेशंट आशिल्लो एक 54-55 year old पर्सन फ्रॉम नॉर्थ गोवा सायड मोशन्सान ब्लड पडटालो ताका
आनी ब्लड पडटालें आनी तो अशेंच एडवर्टायजमेंट पळोवन गेल्लो तो आनी ते दोतोरान सांगलें ताका दोतोरान न्ही ते जे कोण ते मनशान सांगलें ताका की आपल्या तुका भिकाचे आसा ते सुतली बांदता आमी आनी सगळें सारकें करुया म्हणून आनी बांदलें ताणें सारकें जावना 1 म्हयनो जालो आनी कितें वखद दिलें ताणें मागीर आफ्टर 1-2 म्हयने उपरांत तोच बेजारून तो आयलो आपलें कर म्हणून कितें केन्ना आमी कोलोनोस्कोपी केलें ताचें ही हॅड अ बीग ग्रोथ आनी जेन्ना सीटी स्कॅन केलें सगळें केलें इट ऑलरेडी एडवान्स आतां आमकां खबर ना की तेन्ना एडवान्स आशिल्लें काय ना म्हणून बट दीस इज द मोस्ट सिंपल वे जे तुमी सांगता की यू कॅन मिस आउट अ मेजर प्रॉब्लम विदाउट सिकींग द करेक्ट एडवायस. बरोबर. सो ही डॉक्टरची शेवटची लायन आसा ती आमच्या खातीर खूब म्हत्वाची आसा. विदाउट सिकींग प्रॉपर एडवायस फ्रॉम अ क्वॉलिफायड डॉक्टर तुम्ही खंयच्याच एडवर्टिजमेंटाक कित्याकच बळी पडून नाका ते प्रयोग स्वताचेर करत रावं नाका. वेळार शादूर जावचे, वेळार डॉक्टरा कडेन वचचो, डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार तुम्ही त्याच्या मार्गदर्शनानुसार स्वताची ट्रिटमेंट करून घेवची. म्हाका हे इतको जरी तुम्ही आमच्या ह्या काळूची मोख तुम्ही जर स्वताच्या जिवितान आस्पावन करून घेतली किंवा ह्याच पद्दतीचें मार्गदर्शन तुम्ही तुमच्या इश्टांक घरातल्या मनशांक किंवा बाकीच्या आपल्या रिलेटिव्हांक आनी फ्रेंडाक सांगलें जाल्यार अवर जॉब इज डन. आयची कार्यावळ सोंपयतना मुद्दाम मुजरत वेळ काडून आय नो डॉक्टर डिस्पायट ऑफ युअर बिझी शेड्यूल तुम्ही आमच्या कार्यावळी खातीर मुद्दाम आयले तुमची गैरसोय करून. सगळे जे आमचे हॅलो दोतोर पळोवपी लोक आसा त्या सगळ्यांच्या वतीन तशें हॅलो डॉक्टर टीम जी आसा प्रुडंट मिडियाची तांच्या वतीन हांव तुमकां काळजान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार.